ना म्हजें हेजेर वेगळें मत आसा की हांवें फाटले कांय दिसांनी ऑब्जर्व केला की बाबूश मनसरात रेव्हेन्यू मिनिस्टर जायना फुडें तांणी स्टेटमेंट केलो की आपूण मणकाराच्यो आनी हेज्यो केसी ज्यो आसात त्यो एक 6 म्हयन्या भितर हें करपाक सोदता, स्पेशली मामलेदार अपॉयंट करपाक सोदता. हय, आनी निलेश काब्रालान सांगलें की 24 वरां पाणी शक्य ना, 5 ते 6 वरांच मेळटलें. सुदीन ढवळीकर सांगता की आमकां 120 मेगावॅट डेली 20 लायट कमी पडटा, पावर कमी पडटा म्हणून. प्रमोद सावंत म्हणटा की फाटल्या 3 वर्सांत जे रोड सगळे जाल्यात सगळ्याचे इन्क्वायरी बसयात सामकें. विश्वजीत राणे म्हणटा जे ओडीपीज बी सगळे कितें आसले 16B 1700 प्रपोजल्स पास केल्ली 16B हेजे ताचेर आपल्या काय फिक्स म्हणजे रेग्युलरायज केल्ली अरावंड 250 आनी बाकीची आशिल्ली ती प्रपोज हंगामी तत्वाचेर पास केल्ली ती सगळी होल्ड करता, ओडीपी सगळं स्क्रॅप करता. हे सगळे पळयल्यार दिसता की फाटल्या हेच्या काळांतले जे लोक आशिल्ले मंत्री आशिल्ले ते सगळे मंत्री निष्क्रिय आणि लोकांनी तांकांय जाब विचारपाक जाय. तातूंत विजय सरदेसाय, बाबू कवळेकर, दीपक पावसकर, बाबू आजगांवकर हे सगळे लोक आसतले, तांकांय जाब विचारपाक जाय. तांच्यांनी हेजेर खरें म्हणजे उलोवपाक जाय की ह्या लोकांनी फाटल्या 5 वर्सांत कितें घोळ घातला तो. आणि हांव ह्या सगळ्या हितून म्हाका ताका विश्वजीत राणेचें स्वागत करपाक जाय की बाबू कवळेकर आनी विजय सरदेसाय सारके म्हणजे मनोहर पर्रीकराच्या काळांतल्यान जे आशिल्लो त्या काळांतले सगळी डिसिजनां रॉंग म्हणून सांगता. म्हणजे म्हाका दिसता की तो खरंच तो योग्य सारको आसता. अकस्मात एक हय